आजच्या गोवा शिवसेनेच्या पत्रकार परिषदेत मी पत्रकार बंधूंचं स्वागत करतो। आजचा विषय जे महाराष्ट्रामध्ये आमच्या लाडक्या मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे त्यांचे पुतळे करून जाळल्याबद्दल आम्ही इथे त्यांचा निषेध करण्यासाठी जमलेलो आहोत। शिवसेनेचे राज्य प्रमुख श्री जितेश कामत उपस्थित आहेत, सरचिटणीस श्री मिलिंद गांवस, आमचे मीडिया इंचार्ज श्री मनोज सावंत, सेक्रेटरी मंदार पार्सेकर, मतदार सर्वेक्षण प्रमुख मिस्टर जायगल लोबो, सेक्रेटरी वंदना लोबो, राजू बेटीकर, सुनील परब, सूर्यकांत महेश रेजनेकर, तसेच आमचे नॉर्थ गोवा जिल्हा प्रमुख सुशांत पावसकर हे सगळे उपस्थित आहेत। आजच्या या पत्रकार परिषदेत मी पुन्हा एकदा सगळ्या पत्रकारांचं स्वागत करतो। मी आमच्या गोवा शिवसेनेचे राज्य प्रमुख श्री जितेश कामत यांना विनंती करतो की त्यांनी पुढची सूत्रे आपली। जशें आज सगळ्यांक म्हणजे गोय तशेंच पूर्ण भारतभर खबर आसा की अर्णब गोस्वामी हो जो जर्नलिस्ट आशिल्लो ताका महाराष्ट्र पुलिसान काल भितर उडयलो, अटक केली ताची, आणि ताका अटक हाच्या खातीर केला कारण एक 53 वर्षीय श्री अन्वय नायक म्हणून एक आर्किटेक्ट आशिल्लो, इंटिरियर डेकोरेटर आशिल्लो, हाचे ताणें पयशे दिवं नाशिल्ले म्हणून तांची जी फॅमिली आशिल्ली म्हणजे ताची बायल अक्षता नायक आणि ताची चली अज्ञा नायक आणि अर्ज केलो प्रायम मिनिस्टर मोदी हांचे कडेन, आणि त्याच बरोबर रायगडाचे SP आसा सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस तांचे कडेन तांणी अर्ज केलो की आमची जी केस आसा ती परत रिओपन करची, कारण जो मयत अन्वय नायक आसा जो विक्टीम आसा ताणें सुसायड करता सुसायड नोट सोडिल्ली, आणि ताचेर ताणें स्पश्ट अर्णब गोस्वामी आणि ताचे बरोबर एक फिरोज शेख आणि नितीश सरडा या तिघांची नावां ते बरयल्ली, आणि ताजी परत इन्क्वायरी करची हाच्या खातीर ताका अरेस्ट केल्लो। आणि एक जर कोण तो पत्रकार असो किंवा सामान्य व्यक्ती असो किंवा पॉलिटिशियन असो, न्याय हो सगळ्यांक समान असता, आणि त्या न्यायाच्या आधारार न्याय दिवपा खातीर अर्णब गोस्वामीक अरेस्ट करता आशिल्लो। ताच्या उपरांत फिरोज शेख आणि नितीश सरडा हांकां अरेस्ट करपाचे वॉरंट आशिल्ले। हे सगळे कायद्याच्या चौकटीत जाता आसतना गोय भाजपा आणि काल महाराष्ट्राचे CM उद्धव साहेब ठाकरे जे आमच्या शिवसेना पक्षाचे पक्षप्रमुख आसात तांचो आणि युवा सेनेचो अध्यक्ष माननीय श्री आदित्य साहेब ठाकरे जे मंत्री आसा हांचे प्रतिमेचे दहन केल्ले आसा, ताचे गोय शिवसेना निषेध करता। हरशी जाल्यार फक्त युवा मोर्चान जर हे केल्ले जाल्यार आमी एक बालिशपणा एक पोरकटपणा म्हणून उबी रावपाचे, म्हणून थंय
एक भाजपाचो पयलींचो आमदार आणि भाजपाचो ऑफिस बेरर एक ज्येष्ठ नेता भाजपाचो दामोदर नायक हो उपस्थित आशिल्लो. कारण बाकीचेय मच्युअर्ड आशिल्ले ते भुरगे तांकां काय खबर ना. पूण दामोदर नायका कडल्यान अशी अपेक्षा नाशिल्ली की तो थंय बेश्ट प्रतिमेचें दहन करता. म्हणजे तुम्ही उठ्ठले सुट्टले आनी कायद्याची कोणे जर पालन करता जाल्यार तुम्ही प्रतिमेचें दहन करते हे कदापि मान्य ना. कित्याक हांव हांगा थोडक्यान सांगूंक सोदता, तरुण तेजपाल हो सुद्धा रिपोर्टर आशिल्लो. म्हणून ताकाय तेन्ना ह्याच बीजेपी गव्हर्नमेंटान हांगा तेन्ना गोंयांत भाजपाचें सरकार आशिल्लें तेन्ना ताकाय अरेस्ट केल्लो. म्हणून कोणे तेन्ना दिवंगत मनोहर पर्रीकार किंवा तेन्ना कोण आशिल्ले तांचो प्रतिमा दहन करूं नाशिल्ली. अरे जेन्ना कायदो सगळ्यांक समान आसता म्हणजे हांचें म्हणणें कितें की इन्क्वायरी जावप ना. हांचें म्हणणें म्हाका कळना. तुमचें म्हणणें तरी कितें आसा की न्याय मेळचो न्ही. तो अर्णब गोस्वामी तुमचो माउथपीस बीजेपीचो म्हणून ताका अरेस्ट केलो म्हणजे तो आसा जाल्यार न्याय मेळप ना. म्हणजे ताची जी फॅमिली आसा मयताची फॅमिली आसा जी ताची घरकान्न आसा सौ अक्षदा नायक आनी ताचे चली अज्ञा नायक ताणी आज मागणी केल्या न्याया खातीर. ताका न्याय मेळप न्ही. शिवसेना जी आसा ती सदांच पॉलिटिक्साच्या व्यतिरिक्तूय विचार करता. कारण शिवसेना महाराष्ट्रांत तरी आमकां खबर आसा आनी गोंयांतूय की भुमिपुत्रा खातीर लढो दिवपा खातीर शिवसेना उबी जाल्ली. आनी हो जो अन्वय नायक आशिल्लो तो एक भुमिपुत्र आशिल्लो, एक महाराष्ट्राचो भुमिपुत्र ह्या नात्यान शिवसेना ही ताच्या फाटल्यान सदांच रावतली. आनी अशा व्यक्तीक न्याय हो दिवपूच जाय. म्हणून त्या आमी जर शिवसेना जर न्याय दिवपाक फुडें सरली जाल्यार हातूंत कितें वायट कितें केलें तें आनी सांगचें. कित्याक आज म्हाका दिसता बीजेपीची पूर्णपणे पॉलिटिकल बँक्रप्सी जाल्या. म्हणून गोंयांत ते कितेंय इश्यू जालो महाराष्ट्रांत ती गोंयची बीजेपी तांडव करता. अरे तुम्ही पयलीं ते कितें घडलां ताचेर उलया. तुमकां खबर ना जाल्यार म्हायती पूर्ण ताची घेया आनी ताच्या उपरांत कितें तें करा. हे हांचें कांयच करपाचें ना. तांणी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली नायक फॅमिलीन तेन्ना तांणी थंय म्हणिल्लें आसा की हांगा कसलेंच पॉलिटिक्स ना. आमी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीकूय वळखना आनी आमी खंयच्या पॉलिटिकल मनशांक वळखना. तेन्ना आमकां बेश्टे पॉलिटिक्स म्हणून न्याय दिनासतना रावनाका. आमकां न्याय जाय अशें तांणी स्पश्ट मागिल्लें आसा. हांव ताजे उपरांत मुद्दम हांगा याद करून दिता की गोंयचो एक मंत्री हाणें सामके हालीं 4-5 म्हयने जातले ताच्या पयलीं एक पत्रकार तो एके कडेन म्हणजे गव्हर्नमेंटूच कामाक गेल्लो आसतना त्या पत्रकाराक आपोवन ताणें दमदाटी केली. तेन्ना हे भाजपाचे युवा मोर्चा आनी तो दामोदर नायक गोंय न्हिदिल्लो थंय लिपून बशिल्ले तुमी. तेन्ना तुमी कित्याक दहन करूंक ना त्या तुमच्या मंत्र्याचो पुतळो करून. थंय तुमी फाटीं रावले कारण तो तुमचो मंत्री म्हणून. मागीर तरणाट्यांक नोकरी मेळना ताचेर हे युवा मोर्चा कित्याक फुडें ना. हांवें खंयच पळोवंक ना तांकां की बाबा तरणाट्यांक आज गोंयांत प्रश्न निर्माण जाला. गोंयच्या तरणाट्यांक नोकरी वेवसाय ना हाजेर हे युवा मोर्चा आवाज करतना म्हाका दिसूंक ना केन्ना. किंवा आज ड्रग्सान पिडी वाट लागता म्हणून ते ड्रग्स नाका त्या सनबर्नाक बाबा ड्रग्स दिसूंक जायना अशें तुमी करून केन्ना जालें तांकां पळोवंक ना. हे मोदीच आज उत्पन्न जाले आनी खंय तरी महाराष्ट्राच्या सीएमाच्या आनी आमच्या पक्षाच्या प्रमुखाचो तुमी हांगा दहन करता प्रतिमा. म्हणजे ही पोरकटपणां आनी त्या पोरकटपणाक ही जी बीजेपी सपोर्ट करता गोंयची हे लांछनास्पद आनी लज्जास्पद अशें म्हाका दिसता. आज गोंय बीजेपी कितें आनी तांचे कडेन इश्यू कसले आसा आनी कितें चल्ला हे सांगपाची वेगळी गरज ना. आयचे जे सरकार तांचे आसा ते गोंयांत लोकांनी निवडून दिल्लें सरकार ना. ते व्हडले भ्रमान आसत की आमचे कडेन 30 संख्या आसा म्हणून. हांवें फाटीं सुद्दां सांगलां 30 संख्येचे तुमचे 3 येवपाक व्हडले न्ही. 21चे 13 हाडले तुमकां. आतां फुडल्या फावट 3 येवपाचे आसा. म्हणून बेश्टे मिरोव नाका. कितें आसा तुमकां आज सगळे पूर्ण गोंय पळयता की तुमी आज कितें चलयलां तें. तुम्ही जर ताका कोण तो अर्णब गोस्वामी भितर उडयलो म्हणून जर म्हणटा की सुडाचें राजकारण करता जाल्यार तरुण तेजपालाक तुम्ही भितर उडयलो तेन्ना कितें केल्लें तुमी हे पयलीं तुमी मुळांत सांगूंक जाय. आज न्याय दिवपा खातीर शिवसेना लढटा. तुमचे भशेन सूड उगोवपाची प्रकरणां शिवसेना करिना. आज प्रत्येक एक्टिविस्टाचेर हांगा हल्ले जाता. कोण इलिगॅलिटीजाच्या अगेन्स्ट जो आवाज उठयता तांचेर केसी जाता. अशें गोंयभर आमकां दिसून येता. आणि ताचेर हे खंयच भाजपा किंवा तांचे ते युवा मोर्चा किंवा तांची खंयचीच
जी संघटना आसा ती आवाज करतना खंयच दिसना. म्हणून मातशें कितें महाराष्ट्रांत जालें जाल्यार शिवसेनेक बदनाम करपाक हे सदांच फुडें धाविल्ले आसता. कित्याक आज सुद्दां हांच्या पोटान दुखता की हांकां थंय सत्ते पासून पयस दवरला आणि अजून मेरेन तांकां खूब प्रयत्न करता ते की महाराष्ट्रान कशी तरी शिवसेनेक उडोवपाची आणि बाकी काँग्रेस आणि एनसीपी घेवन सत्ता स्थापन करपाची असे खूप प्रयत्न तांचे चालू केला तांणी. म्हणून तांची खंयच दाळ शिजना. म्हणून असली फालतू प्रकरणां घेवन ते व्हडलो बोवाळ करता. कारण हाच्या फाटल्यान पूर्ण राजकारण हे भारतीय जनता पक्ष गोंयचे करता. आणि आज सीएमाचो हांवें ट्वीट वाचिल्लो आसा. ताणें तशें म्हणलां की आपल्याक तो म्हणटा की पत्रकारिता हो एक स्तंभ सारखे आम्ही मान्य करता. म्हणून अजून मेरेन गोंयान पत्रकारांचेर केन्नाय समज कितें जाय जाल्यार आम्ही पत्रकारां बरोबर राविल्ले आसा. पूण भाजपाक खंयच राविल्ले हांवें पळोवंक ना. जेन्ना तुमचो एक आसा तुमचो माय मोगाचो पत्रकार ताका फक्त एका केसीर ताका इंटरॉगेशन करपाक व्हेला, ताचेर इन्क्वायरी करपाक व्हेला म्हणून तुम्ही इतले उसळटा. तुम्ही पत्रकारांचे तुमकां कितले आसा ते आम्ही पळयला. हांवें ओदळूच एक हांगा दिल्ले आसा प्लस मेळावली जेन्ना पत्रकार परिशद आशिल्ली तेन्ना पत्रकार परिशद बंद केली हांणी पुलीस धाडून. मागीर तुमकां पत्रकारांचे लोकांचे कितें म्हणटात व्यक्ती स्वातंत्र्याचे मागीर रायट टू स्पीच हाचे कितले पडिल्ले आसा ते गोंयकारांनी पळयल्ले आसा. गोंयकारांक वेगळी सांगपाची गरज ना. फक्त हांवें ही पत्रकार परिशद इतलेंच सांगून हांगा घेतल्या कित्याक खुबशे तांकां खबर ना तांकां कळुनी की ही केस कितें. ही केस फक्त इतली न्ही की ते अर्णब गोस्वामीक कितें तरी अरेस्ट केलो कारण कोण म्हणटा रिबेल घेतलो ताची ही केसूच न्ही. ही केस वेगळी आसा. अर्णब गोस्वामी जो आसा ताच्या खातीर एकल्यान सुसायड केल्ली कारण अर्णब गोस्वामीन आपल्या ऑफिसाचे इंटिरियर केल्ले आणि तो इंटिरियर डेकोरेटर आणि आर्किटेक्ट जो आशिल्लो 53 वर्सांचो तो मनीस ताचे नाव अन्वय नाईक हाणें आत्महत्या केली 2018. त्या 2018 महाराष्ट्राचो होम मिनिस्टर हो देवेंद्र फडणवीस आशिल्लो आणि तो बीजेपीचोच. आणि अशें आसतनाय सुद्धा तांचेर कांयच तांणी कारवाई करूंक ना अर्णब गोस्वामीन. म्हणून हालीं परत ताची जी फॅमिली आसा तांणी परत एप्लिकेशन केल्लें की बाबा हाचेर कितें तरी तोडगो काडा आणि तांची ती जे रिक्वेस्ट आसा मागणी आसा ती मान्य करून महाराष्ट्राच्या होम मिनिस्टरान ती इन्क्वायरी स्टार्ट केली आणि पुलिसांक तांणी सांगले की इन्क्वायरी करा आणि पुलिसांनी इन्क्वायरी प्रमाणे जे कायद्यान बसता त्या कायद्याचे पालन केला पुलिसांनी आणि ताच्या व्यतिरिक्त कांयच करूंक ना. आणि हे जे बीजेपीन चालू केला हे खरेंच दिस इज रिडिक्युलस व्हॉट इज गोइंग ऑन इन गोवा. ना ताका जर्नलिझमाचे अजून कांयच अरेस्ट करूं ना. तेच सांगता म्हणून हांवें मुद्दम पत्रकार परिशद घेतल्या कित्याक गोंयान मिसगायड करपाची खूब फॅशन बीजेपीन चलयल्ली आसा आणि हे इलेक्शन इयर ते हरशीं तोंडान आपटून पडपाचें आसा बीजेपी ह्या इलेक्शनाक. पूण तरी आसतना ते प्रयत्न करतले न्ही सावरपाचे. ते सावरपाचे ना कितले तांणी प्रयत्न करूं. ही जी केस आसा ती क्लियरली अबॅटमेंट टू सुसायड केस. ताज्या अंडर इन्क्वायरी खातीर अर्णब गोस्वामीक 14 दिसाची कस्टडी दिल्या. तशें तरुण तेजपाल केसीनय केल्ले तातूंत कितें जालें तर आणि टीआरपी स्कॅम जाल्लो तेच्या तुमचे कितें आसा. टीआरपी स्कॅमाचे हांव उलयल्लो न्ही त्या दीस की टीआरपी जो स्कॅम जाला ते इवन ते ब्रॉडकास्टिंग हे आसा तांणी सुद्दां म्हणलां की अशा तरेचे स्कॅम जे आसा ते हाडून सोडूंक जाय आणि ताचेर जी कारवाई आसा उचित कारवाई ती जातलीच. आता झेडपी इलेक्शन्स आणि नॅशनल ब्रॉडकास्टिंग एजन्सी तांणी तेन्ना हे केल्लें की तांणी स्वागत केलां तेजें की हे जे स्कॅम सोदून काडला मुंबय पुलिसांनी तांचे कौतुक केल्लें आसा की अशा तरेचो स्कॅम हो लोकां समोर येवंक जाय. कारण टीआरपी पळोवन कितलेशेच जे व्यावसायिक आसा ते कमर्शियल एडी दितात आणि त्या भायर खुबशे लोकूय आसा ते पळयता की ह्या चॅनलाची टीआरपी कशी आसा. जर बरी आसा जाल्यार खुबशे व्ह्युअर्स वाडटा. म्हणून हे एका तरेची धोकाधडी म्हणजे दिस इज अ फ्रॉड. लोकांक फटोवपाचे हाच्या फाटल्यान हेतू आसा आनी चिटींग जाल्ली आसा. म्हणजे हांवें म्हणिल्लें तेन्ना की एका टायमार क्रिकेट जे पळोवपी प्रेक्षक वर्ग आशिल्लो जेन्ना क्रिकेटीन सेटिंग जाता
मॅच फिक्सिंग जाता हे जेन्ना कळ्ळें तेन्ना खुबशे लोक दुखवले आणि तांचो ते क्रिकेटीच्या वयल्यान विश्वास मातसो उडलो तेन्ना आणि ताजे उपरांत खुबशे क्रिकेट पळोवप कमी जाल्ले. तशें आतां ह्या TRP स्कॅमा खातीर लोकांची एक मानसिकता जाल्या की हे फटींगपणां दाखयता आणि हांवें तेन्ना गेले की खरे पत्रकार जे ऑर्गनायझेशन्स आसा तांणी हाचेर आवाज उठोवपाची गरज आसा. कारण एका अशा पत्रकारां खातीर पत्रकारांचें नांव खंय तरी घाण जातना आमकां दिसता. म्हणून अशा पत्रकारितेर परमनंट बंदी घालूंक जाय, परमनंट बॅन तांचेर घालूंक जाय अशें हांवें तेन्ना मागिल्लें. कायम स्वरुपी बंदी ही अशा पत्रकार मिडिया हावजांचेर घालूंक जाय. ZP इलेक्शन आनी तुम्ही हे करतले ना ZP इलेक्शन आमी बरोबरूच ना न्ही फॉर्म. कारण ZP इलेक्शन म्हणटा तांचे कडेन कांयच रायट ना. हे ZP इलेक्शनाक हे फक्त आपल्या कितें म्हणटा ते पर्सनल इगो खातीर घेतात. हरशी ZP इलेक्शनाक गोंयांत कितें रायट आसा ZP कांयच ना तांकां. तांचे वचून हेच तांणी करूंक ना बाबा तुमकां कितें अधिकार आसा ते आणि ZP इलेक्शनाक बेश्टे घेता. इट इज वेस्ट ऑफ पब्लीक फंड्स. माझ्या मते सनबर्न सध्या चालू करूंक जायना. कारण सध्या कोविड पॅन्डेमिक हो आमी पळयलो युरोपान सुद्धा परत वाडलो. मागीर युरोप सुद्धा कडे लॉकडावनाक गेले. तशीच परिस्थिती दिल्लीकूय जाली. आता म्हाका दिसता ती परिस्थिती गोंयांतूय उद्भवूंक शकता. कारण गोंयांत सध्या गरमी वाडल्या म्हणून खंय तरी ते आमकां कमी दिसता कोरोना पेशंट. पुणून जर थंडी फाल्यां वाडत आनी दव बी खूब प्रमाणात चालू जाय जाल्यार हांव नकळो कितें जावंक शकता. कारण पावसानूय अशेंच वाडिल्ले म्हणून फाटले तांणी दखल घेवंक जाय फाटीं कितें जालां तें. आनी म्हाका दिसता सनबर्न इतलें इम्पॉर्टंट न्ही. सनबर्ना खातीर कांय आवडून कोणाचें उरना. ते सनबर्नाचेर बी मागीर विचार करूंक जाता. सनबर्न जायला फुडें पळोवंक जाता. पुढे आता सध्याची गरज आसा ते लोकांचे हेल्थ सांबाळपाची गरज आसा. त्या दृश्टीन प्रयत्न जावंक जाय आनी त्या दृश्टीन हांचे कांयच प्रयत्न ना. इवन स्कुला बाबतींत हांव सांगूंक सोदतां की एज्युकेशनान सुद्धा आता स्कुला सुरू करपाचें चिंतता आनी कितें. हांव कितें म्हणटा हाज्या पयलीं आमी पळयला की जो मृत्यू दर गोंयांत वाडला तो हाज्या खातीर वाडला की गोंय सरकारा कडेन आरोग्य यंत्रणा सारकी ना. हांव म्हणटा तुमी आरोग्य यंत्रणा जाग्यार घाला आनी मागीर असले डिसिजनां घेया. अजून तुमच्या आरोग्य यंत्रणाच जाग्यार ना. तुमच्या खातीर मृत्यू वाडटात कारण तुमच्या आरोग्य यंत्रणा जाग्यार ना. हे हांव म्हणिना. हाज्या पयलीं तुम्ही सुद्धा शुटिंगो काडला थंय परिस्थिती आमी पळयला खंय खंय ती हातूंत क्वारंटाईन सेंटर मागीर तांचे हॉस्पिटल म्हणून थंय अशी परिस्थिती आसा की थंय कोण वचून म्हाका दिसता जगपाची रेट खूब कमी आसा थंय. म्हणून हांची MLA बिमेले सगळे प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी वताले. ही परिस्थिती जर गोंयाची आसा जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक बाबतींत कोविडाच्या टायमार स्टेप घेतना काळजीपूर्वक घेवंक जाय. लोकांचे आरोग्य हे चड म्हत्वाचें आसा. 21 नोव्हेंबराच्यान 10वी आनी 12वी स्टार्ट जाता. सो गव्हर्नमेंटाचो डिसिजन सारको दिसता तुमकां. हांवें सांगलें न्ही पळय हो पूर्णता डिसिजन जो आसा तो पालकांनी घेवपाची गरज आसा. आतां पालकांक कितले तांणी विश्वासान घेतला हांव नकळो ते बेश्टे म्हणटा की आमी विचारला पालक सगळे. पूण म्हाका खुबशे आयकूंक येला की पालक सुद्धा हाका सहमत ना. कळ्ळें. म्हणून ते पालकांनी कितली सहमती दाखयल्या ताजेर आसा. कारण हांची हांवें म्हणटा तशी आरोग्य यंत्रणा सारकी ना आनी आरोग्य यंत्रणा सारकी करनासतना अशी डिसिजनां घेवप हे म्हज्या दृश्टीन घातकी अशें म्हाका दिसता.